परिशद आपोवपाची हांव तुजे फुडल्यान एक 3 विशय हाडटा आनी हे तिनूय विशय आहाय ते सारके म्हत्वाचे गोंयकारां खातीर आनीक तुमच्या माध्यमांतल्यान म्हाका जे कन्सर्न हांव तेटी पावोवपा जाय. एक आहा तो विशय, पयलो विशय आहा तो तुमकां खबर आसतली चिंबेल गांवान युनिटी मॉला इश्यू चलता. थोडे ह्या प्रेस गेल म्हणून जायते लोक उलयतले मिकी हितून ते भंय आसलो काय म्हूण. हेजे मिकी पाशेको हेजे उलोवंक ना, ह्या विशयाचेर उलोवंक ना. आनीक मिकी पाशेको प्रोटेस्ट जालो, प्रोटेस्टाकूय येवना म्हूण. हांवें मुगेल्या 15 वर्सां पॉलिटिकल कॅरियराक आमदार आशिल्लो. हांवें कोणाक साथ केन्ना दिल ना, तेंका दिल ना प्रोटेस्ट करपाक. जेन्ना लोक आमकां निवडून काडटा आनी आमचेर रिस्पॉन्सिबिलिटी सोंपयता तें मुगेलें कर्तव्य आसता. जो लोक रस्त्यार येवन प्रोटेस्ट करता ते आमचे सारके मनशान फुडार करून हें जी वस्त गोंयकारांक नाका, जी वस्त ज्या मतदारसंघाक नाका त्या आमदारांनी फुडार घेवन बंद करच्यो. सो हांव कित्याक सांगूंक येयलो आज हे युनिटी मॉलाचो विशय. तुमी आयकलां आसतलें सरकारान स्टेटमेंट केलो तें बंद करूंक जायना. सरकारान 25 कोटी मोडलो म्हणून. आतां 25 कोटी तिका मोडले कित्याक तें म्हाका खबर ना. फावंडेशन घायलें, प्लिंथ घातलें, कॉम्बॅस जालें, म्हाका तरी ते सगळी गोश्टी दिसती पडना. ओ तेजे हें करपाक, सर्वे करपाक, ओ जावं तेजो रिपोर्ट करपाक त्या मॉलाचो आनीक नेसेसरी कितें करपाक जिल्लो दिसपे जालो तेंय जालें हांव नाका. पूण हांव एक जाणा, हें मॉल येवचें ना. तें मॉल केन्ना येवचें ना. आतां विशय कितें आतां मॉलाचो विशय लोकांक फकत दाखोवपाक. ह्या मॉलाक लागून लोक रस्त्यार येता, त्या लोकांकूय एक कितें जालो आहा लोकांकू. हे पॉलिटिशियन थोडे आहा ते एक एक्टर कशे आनी हो जो लोक आयज प्रोटेस्ट करता तेकाय खबर ना ह्या मॉला फाटल्यान कितें आहा एक्झॅक्टली. आतां हांव तुमकां सांगूंक सोदता हे आनीक एक वीक एक आठवडो राव तुमी. सांत आंद्रेचो आमदार UK गेलो आहा आनीक UK सावन येयली म्हणटकीर तो प्रोटेस्ट करून बसतलो. आनीक प्रोटेस्ट केले उपरांत सरकार डिसिजन घेतलो लोकांक नाका जाल्यार बंद करता म्हळें मॉलाचो ऑपरेशनाचो. आतां कोणाक एडवांटेज दिवपाक खबरो, ह्यो RGP दिवपाक खबरो. आनी RGP दिलो म्हणटकीर कितें जातलें, तेगे थोडे आहाय ते कुणच्यान ते बोवाळ मारूंक लागतले उजो कोण विरेशान RGPन हे मॉल बंद केले, 25 कोटी मोडले. सरकारान 25 कोटी मोडले. 25 कोटी मोडलो आसतना पासून आमी हे मॉल बंद करून दाखयलें म्हणून. हांव तुमकां एक बारीक गोश्ट सांगता. कुर्का गांवान एक जागो आसलो, मामी विक्टोरिया MLA आसतना थिंगा गार्बेज डंप करपाचें तेमी सुरवात केली. मामीक पण आसलो तो जागो पूण मामीन ओपोज केलें. तेज नंतर MLA जालो विष्णू वाघ. थिंगा जेल हाडपाक गेली. MLA विष्णू वाघ, लेट MLA विष्णू वाघाक बंद केलें आनी तो जागो एक बरो पब्लिकाक ग्रावंड करून दिवचो म्हणून तेणें प्रपोज घातलो. आनी त्या टायमार तो BJP आशिल्लो. तेच फाटल्यान फ्रांसीस सिल्वेरान हो प्रपोजल घातलो. पूण ह्या सरकारान कोणागे आयकोना.
पूण जेन्ना विरेचन केलो विरेचन सांगलें हो बाबा हो ग्रावंड करचो म्हणून तेन्ना ताबडतोब विरेशाक क्लियरन्स दिलें करचो म्हणटून लोकांक दिसलें बाबा विरेश झोपटा विरेश कोण घेता पूण ती गोश्ट ना हिंगा दोनी हात बराबर चलताय BJP आनीक RGP ते आतां तुमी फाटीं इलेक्शन जालें तुमी चोयलें आसतलें जी जिल्लाची एलायन्स म्हूण चलतालें ते एलायन्स केन्ना जावपाना ते फकत निमाणें कितें जाले विशय कोण लोंगी घानिलो कोण हो घानिलो आनी तो तेम कितें म्हणलें हेण कितें म्हणलें आमकां नाका एलायन्स तेम तुमकां नाका म्हणलें ते फकत ते स्टोरी करपाच्यो एलायन्स केन्ना जावपाना कित्याक हे RGP ना आनीक BJPचे सारके खोडेकान लिडर आहे तुमी पिर्ना वचून ते पिर्ना हिन्या तेंगे लिडराक घर BJP गेल्या इन डेड एंड रूट आनी हिन्या आतां RGP गे लिडराक घर थंय शेजारी सो त्या टायमाक ही पार्टी कोण हाडलेली वखद आमगेले गोंयकारां क्रिस्तांव लोकांक पडपाक आनी वोट बँक कोण BJPक सत्तेन हाडपाक कित्याक हे मॉल युनिटी मॉल जावपाना हे सरकार स्क्रॅप करतलो नांव जातलें RGPन केलें म्हणून कळ्ळें तुका RGPक फकत ह्या सरकारान RGP मातशें पुश दिलोलो कित्याक RGPन आयज RGPचे लिडर आयज तुमी चोयले आसतले MLA UK गेले थिंगा RSSचे बरे लिडर आहाय थिंगा विर्जिन म्हूण फॉग तुमी आयकिल्लो जाल्यार नोको फ्रेंड ऑफ गोवा गूड गव्हर्नन्स म्हणून तो एक RSSचा बरो हांबो बरें कॉन्ट्रिब्यूट करता जायतें आनी हे भितरले वचोन तांकां ऑलरेडी मेळ्ळे UK आनीक हे सगळे थारायलो हे मॉल जावपाना ही मॅसेज मुगेली आमगे गोंयकारां पावपाक गरजे आहा कित्याक हे सगळें हे पॉलिटिकल स्क्रिप्ट कोण हाडटे कळ्ळें तुका न्हू आतां इलेक्शन आहाय त्या वर्सा इलेक्शन आहाय आनी हे इलेक्शनाक हाल्या इलेक्शन जावपाना न्हू हे बरे भाशेन जावपा जाय ही मॅसेज पावपा जाय ही बाबा सरकारान RGP गे आयकोन RGP गेले प्रोटेस्ट कोन्न हे मॉल बंद उडयला 25 कोटी म्हणून ते बंद उडयले म्हूण हांवें बाकीचे तुका फकत हे पॉयंट दिता बाकीचे ह्या प्रेस नोटाचेर एक ते कित कोन्न आहा बसयला कोण कित कोन्न आहाय खूंय टॉक जाला ते सगळे हितू आहा तुमी हेजेर काडाय दुसरो मुद्दो आयज तुमकां खबर आहा गोंया एक क्रिस्मसा पयलीं एक चुरचुऱ्यांची खबर जाली आनीक लोकांकूय दूख जाली कोणाक गेलो पूत कोणाक गेलो चेडो कोणागे पाय 25 जाण मेले खूंय आरपोरा आतां हांवूय चोयतालो न्यूजाचेर न्यूज येताय आमी मॉनिटर कोताय बाबा लोक म्हणटलो मिगी आयज कितकोन उलयता पयलीं उलयनासलो कित्याक लोकांकूय कळपाक बरें बाबा ते सिक्वेन्सीस कितको हालले ते तुमकां कळ्ळें आसतलें बाबा सेक्रेटरी भितर गायलो पंचायताच्या सरपंचा भितर गायलो रेड मारली आतां पूण हांव एक आमदार आसलेलो हो आमदार आहा जाल्यार म्हाका दिसता म्हज्या मतदारसंघांत 7 गांवां 7 पंचायत आहा आनी 7 पंचायताक हाला कितें तर जाता आमकां खबर आसता आनी एक घोराबो ह्या आमच्या मतदारसंघाक कोण खूंयच घोराबो कितको चलता केसो बिजनस कितको चलता येदोळ कमर्शियल क्लब चलतालो सॉल्ट पेनान आतां आमदार हांव कोण नोको म्हणटा आनीक ते सेक्रेटरी म्हाका दिसता बेतालबातीच्या गांवांत 5-4 वर्सां जाल्ली ना सारकी पूण 5 सेक्रेटरी गेले 5 सेक्रेटरी सो हो बीच बाय क्लब बीच बाय रोमियो लायन म्हणटा तो क्लब आतां इतली वर्सां चलता आय वॉज सरप्रायज लोकल MLA तो क्लब आहा म्हूण खबर ना इलिगल आहा म्हूण खबर ना म्हूण आनीक हो सरपंच आतां क्लोज सो आतां हे सगळें बॅड घाता सोडा सेक्रेटरीची गायले सरपंच गायलो कोण सेक्रेटरी आलो त्या टायमार कोण जाणा पूण आयज फकत म्हाका एक दूख भोगता
हे आमी आमच्या सत्याला नगोताय, आमी आमगे आपल्या गेले कदेल सांबाळपाक नगोताय. कित्याक आज म्हाका गोव्हर्मेंटान नोकरी हाडपा जाय. दर एक मतदारसंघान सरकारान चोवपाक गरज आसा बाबा एक गांवांक जावं एक मतदारसंघाक 5-6 गांव आहाय, पंचायत अफेर कितको चलवता, कितून कमर्शियल एक्टिविटीज चलताय. हांव एक इन्सिडेंट सांगता तुमकां, आनी तो गरजेचो. हेच पयलोय हांवें काडलेलो आनी हांव आतां हें सिरियसली घेतलो. आनी गोव्हर्मेंट तर हेचेर एक्शन घेयना जाल्यार हांव कोर्टाक वयतलो, PI वयतलो. आनी म्हाका दिसता हांव गोव्हर्मेंटाकूय पार्टी करतलो, आमदाराकूय पार्टी करतलो, आनी कोण आहाय तितल्याकूय पार्टी करतलो. आय गिव यू वन एग्जांपल. तुमी आमगे नुया मतदारसंघ काबार जायनच हो बॉर्डरीची एक लुपीन फॅक्टरी आहा लेफ्टान. आमचे एक महाराजा म्हूण हॉटेल आसा त्या फाटल्यान एक हॉटेल आहा लुपीन. हे आहा कंपनी, मेडिकल फार्मासिकल कंपनी आहा ती वयर दोगराची आहा. आनी तूं तेज ग्रिडियंस पळयशी म्हाका दिसता 200 मिटर तरी आहा. लोक देंवता आसा थंय वयता आसतना. आतां देंवता आसा म्हण कितें जाता, लोकांक देंवता आसा डीप स्लोप आहा, लोक धांवन दिसता आतां. चोट आसता पांयाचे दिम्याचे आदीन चोट आय. सो त्या भागांनी म्हाका दिसता उणें 100 सुमार बिल्डींग बांदलो हांवें. आतां आमदार कोण आहा थिंगा, आंतोनी वाज आहा, हो BJP तांकां दिलो आहा. चॅरमॅन ऑफ काडी बोर्डाचो चॅरमॅन आहा तो. सो हांवें हें पयलें तुमचे मुखलें हाडलेलें. हो विशय तो हो हाडून मध्यान मारल्यासून हांवें पावयलेलो. पूण आज गरज आहा कित्याक हिंगा तरी एक 25 लोक मेला क्लबाक उज लागून. आनी हिंग तरी कित्याक लँडस्लायड जालें, एक बिल्डिंगा उज पेटलो, थिंगा लोकांक धांवपाक मेळपाना. कित्याक थिंगा एक्सेस पासना, मोटरेबर एक्सेस ना. एक फायर ब्रिगेड वचपाक रस्तो ना थिंगा. ताका कितको लायसन्स दिल्या, इलेक्ट्रिसिटी दिल्या, उदक कितकोन दिला, ताका परमिशन नाय, प्लॅन नाय तांकां बिल्डिंगाक. ग्राउंड प्लस 4 बिल्डींग मारलो हांवें. आनी त्या बिल्डिंगांनी जो इतलोय इंडस्ट्री स्ट्रीटार लोक आहा आनी कुतको न्हू ह्या आमदाराक गेलो सारको फ्लॅश ब्लड रिलेटीव थिंगा ती एम्प्लॉयमेंट एजन्सी चलयता, लेबर सप्लायर चलयता. आनी एक सगळे म्हाका दिसता ते कडेन सुमार 1000 सुमार ते कडेन लेबर सप्लायर चलयता एजन्सी दिलो आहा. गव्हर्मेंटान ना जाल्यार ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान आज कोर्टान खंयच्याय जाल्यार कोर्टान तरी एक सुमोटो घेवपाचो. आनीक हांव तर कितें हिंगा फालसिदार सांगता, ह्या नोटाचेर सगळें मेन्शन केलो. सो म्हाका आनीक बीच बाय रुमे लायन जालो नाका, कोणागे लायफ काबार जालो ना म्हाका. हांव 15 दिसां टायम दिता सरकाराक. 15 दिसां टायम दिता. 15 दिसां भितर सरकारान हेजी चवकशी करची आनी आयडेंटिफाय करची. थिंगा लायसन्स कितको दिली, पंचायतान कितको ऑक्युपेन्सी दिली, हे प्लॅन हुंयचो पास करून हाडले, लँड कोणाक गेले, लँड कांडवो सानाद आहा हें चोवपाक वरता. कित्याक हांव जाणा सानाद नाय ताका कांय ना. सो आज मुगे मागणी तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव ही सरकाराक एक वॉर्निंग दिता. हेचो लॉ आयज ही घोश जाल उपरांत, हेचो टेरिटरी जाल उपरांत लोकांक गव्हर्मेंटान कोण सेक्रेटरी सरपंचाक अरेस्ट करपाक पावना. हेचो घोडणी जावच पयलें हे सरकारान हेची चवकशी करपाक आसा. ह्या पेपराचेर सगळें आहा हिंगा मेन्शन केलोलें. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान हे पावोवपाक म्हाका मुगेली एक मागणी आहा तुमच्या. हो तिसरो विशय आहा आज पॉलिटिकल. आमकां सुमार आनी आमी 3 फावट आमदार जाले आनी आमी तर आयज पॉलिटिकल ना. लोकांन आमकां घरांत बसयले आनी आनीकूय कोणाक संदी दिली. तांकां दिसलें बाबा हो जावं तो बरें काम करतले, एक संदी दिली. आनी संदी दिले उपरांत आमी त्या मनशाक
टायम दिलो 4 वर्सां दिली बाबा कितें बदली जावपाक कितें बरें जावपाक कसलो विशय आज सॉर्ट आवट जावपाक लोकांक कितें जायते भाशेन जावपाक आमी टायम दिलो 4 वर्सां दिली पूण 4 वर्सां म्हाका तरी दिसना कितें बदल करपाचे कोण फुडें सरले आमदार जो आमदार आहलोले ते कांय करूना म्हणून पक्षाचे कोणी ऑपोजिशन कोणाकूय बाबा विचार करता म्हाका जाल्यार दिसता आनी त्या पासत आज तुमच्या माध्यमांतल्यान आज म्हाका एक क्लियर कट मॅसेज पावपाक जाय काँग्रेसाक कित्याक दर एक इलेक्शन येयली काँग्रेसान उलयताय मी की सपोर्ट कर लोकसभा इलेक्शनाक कोण जिल्लाक आमी सपोर्ट केलो जिखोनूय दिले पूण इलेक्शन जाली रिजल्ट जालो सारकें सायलेंट केले सो मुखार आनी वचपाचें चिंतिनाय सो हेका लागून ह्या काँग्रेसाक लागून आमी लोकां कडेन घुसताय आमी दुसऱ्या पार्टी कार्यकर्त्यां कडेन घुसताय आनी आमी दुस्मान जाताय पूण हे काँग्रेसाचे लिडर आहाय ते तिने मेळोनाय उदीपर आमी दोगोण आमी दुस्मान जाले कशे हेका लागून आमी दुस्मान कित्याक जावपाचें सो मुगेलें आज क्लियर इंस्ट्रक्शन काँग्रेसाक तुमी यू पुल युअर सॉक्स आनी स्टार्ट और बाबा चलत तेसे चलत आज तुमी चोयला आसतले रिजल्ट येयले उपरांत लोकसभेचो एक रिजल्ट तुमकां खबर आहा सगळे लागले जिखोन दिले तेच नंतर आमची जिल्ला येयली आमी लागले इलेक्शनाक 10 सीट हाडली काँग्रेसान बाबा सारको असो आवाज केलो आमी 10 सीट सावथ आमी स्वीप केले बाबा मुगे एकूच म्हणी सावथाची 10 सीट हाड तुम सरकार केदो करतले बाबा तुक सरकार चेंज जालो जावं गोंयचे परजे जावं बाबा चेंज हाडया 10 वर्सां दिली तो चेंज करया म्हणून जातो केदो ना सावथाक जेन जातले 50 सीटां आहाय जिल्ल्याची 50 तुमकांय खबर आसतली तुमी आयकलां आसतलें ती 50 सिटां हे काँग्रेसाचे 2-3 लिडर आहाय ते सीट शेअरिंग करून मुखार सरले म्हणटा आपल्यागे बोज आहा तो काण दुसऱ्याची घालपाक 25 तुल्ली सावथाची 25 नॉर्था 25 म्हणून ह्या पार्टीक एलायन्स करया 12 एक दिया 12 हे पार्टी दिया 24 जाली तितून ती 3 पण डिफेक्टर आहाय तांकां दिया 27 जाली 27 जाली म्हणटा उरली कितें उरली 23 उरली पूण 23 उरली म्हणटा हे आमी मॅनेज करताय हे आपल्यागे बोर्ड्सां हात घालूंक पडटा म्हणजे मोडूंक पडटलें पयलेंची आंटू लागले सिटां 12 एका 12 तेका 3 तेका सो ह्यो गोश्ट्यो तर करूं वचत म्हाका दिसता हांवें तुमकां तुमच्या माध्यमांतल्यान पावयलो प्रेस नोट काडून पावयलो बाबा हे सीट शेअरिंग कोच बोल्लेकू तुमी एक बरी एक युनिटी दवराय तुमी मर्ज कराय पार्टी एक प्रिंसिपल पार्टी हा काँग्रेस तेका मर्ज कराय आनी इलेक्शन झुजाय तुमी हे हाडटाय कित्याक सिटां बागीन पावर बागीन करपाक उपरांत फाल्यां लोक आमची विधानसभा इलेक्शन येतली 40 सिटां तुमी बार मागता तांकां दिवपाक सोदताले ते हाले म्हटले बाबा आमकां 8 दी 16 सीट गेली थिंगा तुमगेले नॉर्थ सावथा भायर सालसेता भायर तुमगेलो मुखार कांय चलोना आनी ते मुखार चलपाकूय नाका आनी कोणूय मुखार चलोवपाक कोत्ता आनी कोण वावर कोत्ता ना म्हूण तेय कोन्नाय ना म्हूण दुसऱ्याकूय करनाय म्हणटा हितून कितें येता लोकांच्या मनाक कितें येता बाबा 2017 2022 हेंच केलें 10-15 सीटी येयली फर्स्ट काम फर्स्ट सर्वीस पळय ते भाशेन लोकडाव 3-4 कोताय धांवताय 3-4 कोताय धांवताय सो हेंच दिसत म्हाका फुडाराकूय हेंच दिसता म्हाका जाल्यार दिसना ह्या काँग्रेसा मनाक कितें आहा म्हण बाबा गोंयाक एक बदल हाडया चेंज करया भायर सरया दुसऱ्या मतदारसंघात नॉर्था पासून भायर सरया हें तांची मतीन दिसना सो हांवें कित्याक तेजे बारे साफर जावपाचें हांवें ताका लागून कित्याक वेगळेपण दुसऱ्यांक धरपाचें हांवें कित्याक झगडपाचें हांव झगडटाय तुमी एकट्याक रावताय आमी तुमी चोयला आसतलें हे आमची हे पार्टी सेशनाक असेंब्ली सेशनाक तुमी चोयला आसतलें विश्वजीत राणेन हे भाशेन क्रिटिसायज केलें बाबा
काँग्रेसान काबार केलो मग गोंया काँग्रेसान आतां हे आहाय दोगे आहाय दोग तीग जाण MLA आहाय दोगे आहाय बाबा तुमी तर कितें उलया मरे काँग्रेसान तर काबार केलो म्हणटा 19 वर्सां हेगे बापून राज चलयला काँग्रेसाचें म्हणटा हेगे बापून काबार केला उलया मरे तें तुगे बापून काबार केलो म्हूण 2012 17 दिगंबर कामत जालोलो ह्या सरकाराक विश्वचित्र हाडलो काँग्रेस सरकार हेणें काबार केला मायनींग त्या टायमार काबार केला सो हे तुम तोंडातले उतर असो सोडनाय सो लोक चिंतू पडो बाबा हे भाशेन तुमकां एटॅक करताय आनी तुमी बरें आहाय कोण पळय कोण कोण आहलो त्या सरकारान ताका आपापल्या कितें काळे कितें आहा तें सांबाळपाक सोदताले आतां हे भाशेन तर आपापल्याक तर सांबाळपाक तर रावले आनी मुखार कितें गोंय चलोवपाचें आनी आमी कित्याक रावपाचें सो हांवें चिंतिलो बाबा काँग्रेसाक हांव 1 म्हयन्या टायम दिता इदर तुमी डिसायड कराय मुखार कितें करपाचो फ्युचर कितें करपाचें मुखार सरपा तुमी ना सताय आमकां कांय कळपाचें कित्याक हाल म्हणपा नाका हांव तर हाल दुसरी मिकी आयज तें सिट्युएशन आहा ते भाशेन आयज ते तीग आमदार आहाय हाल हांव तर भायर सरलो एक पार्टी घेवन म्हाका हांव तितलो कॉम्पिटेटीव आहा म्हज्यान हाल 8 सिटां हाडूं वताय आनी कितें हांचे बारा मरपाचें हे कॉम्प्रोमायज फॉर्मुला कितें बोलता जाल्यार हांव हाल भायर सोदतां तुमकां तर करपाक विशना आनी तुमी दुसऱ्याकूय करपाक दिनाय पार्टी मुखार काडूंक दिनाय आनी दुसऱ्याकूय वावर करिना फकत यूज कोताय इलेक्शन येयली यूज कोताय इलेक्शन जाली सायलेंट वयताय सो हे पॉलिटीक केसो तरी हांव तेसो पॉलिटीक करून गेलो म्हणून हांवूय लिडरूच हांवें पार्टी चलयले हांवें पार्टी रावन 2-3 आमदार निवडून काडले सो हांवें तरी तर भायर सरलो हाल काँग्रेसान हांव हे तुमच्या माध्यमांतल्यान आख्खे गोंयचे परचे पावयता हाल्या काँग्रेसान उडोवं नाका मिकी पार्टी केल्या पार्टी घेवन येयला आमगेले काँग्रेसाचे वोट फोडपाक म्हूण काँग्रेसाक वोट डिवायड करपाक न्हू हांव आतां सांगता तेका हेज भायर आनी कांय आसपाना म्हणपाक हेज भायर काँग्रेसा कडेन कांय आसपाना म्हणपाक मिकी न्यू पार्टी घेवन येयला काँग्रेसा वोट फोडपाक आनी BJPक पत्ते सत्तेर हाडपाक इतले मुळात म्हटले हांव कितें म्हणटा हें एकूच बोलले तुमी एक इनिशिएटीव घेयाय सगळ्याक बरे लिडरांक तुमी एकठांय कराय आनी वचाय हें करपाक सोदनाय आपापल्याक कोठरी घेवन बसलो आहाय जिल्हा इलेक्शन येयले आपल्याक कॉन्स्टिट्युन्सी आपण चयलो आपल्याक 2 जाण हाडले 10 जाण हाडले जाल्यार हॅपी आमी सावथा स्वीप केलो म्हणून सावथा 8 सीट घेवन हूंय केदो सरकार घडले रे केदो सरकार घडले केदो गोंय बद्दल केदो हाडले गोंय चेंज केदो करतले म्हाका समजना सो हांवें कित्याक सपोर्ट जावपा हाका लागून त्या पासत हांव ताका अल्टिमेटम दिता 1 म्हयन्या टायम दिता लेट देम डिसायड हाल म्हणपा नाका बाबा मिकी भायर सरला मिकी काँग्रेस वोट फोडपाक वोट आहा तुमगे बापायक न्हू आमी ज्या काँग्रेस मतदारसंघान न्हू काँग्रेसाचो काँग्रेस जो मतदारसंघ आशिल्लो 2002 आमी काबार केलेलो बाणाले थंय 2002 काबार केलो काबार जालो आयज पासून तेचो आयज पासून तेचो तेच पयले उपरांत नुवें हांव बसलो हांवें 12,000 काडले मरे बाबा कित्याक तुमी तेंच केन्ना हांवें लोक काँग्रेसा हातीचेर वता मात म्हणून तें कित्याक मनान घेनाय हांव कितें म्हणटा एक बरो फेस वॅल्यू घालो मनशाक फुडें सर इलेक्शन येयली कोण कॉन्ट्रिब्यूट करता बरें बूच कॉन्ट्रिब्यूट करता ताका तुमी टिकेट दिताय तुमी गेले ते पार्टी चयला सर बाणाले हांवें 2 वर्सां पासून काम केलें कोण राहुल गांधी येता खंयच्या खंय आमच्या तालिगांव ग्राउंडाचेर थिंग बस घेवन गेले कोण प्रियंका गांधी येता खंयच्या आय थिंक तुमची ग्राउंडार थिंग बस घेवन गेले अरे बाबा निमाक कोण तुमकां कोण आटायनी तिकेट बोलद्या मनशाक जाय आं बोलद्या मनशाक जाय हिंगा हे पार्टी अशें आहा हे पार्टी अशें आहा हिंगा थोडो काँग्रेसा वोट थोडो आहा म्हणून हिंग क्रोरांनी पयशे घेवन तिकेट घेवपाक सो ते क्रोरान घेवन तिकेट घेवन ते हाल धांवपाचे पडटे ते क्रोर घेतो कावले तरी थोड्या पॉलिटिकांक कसलो पॉलिटिकांकू तेंगेलो कसलोच इनिशिएटीव ना पॉलिटिकांक कसलोच सोशल सर्वीस ना कांय ना सो पयशे घेताय येताय तिकेट मागपाक पयशे घेताय तिकेट घेवपाक येताय पार्टी फंड हो फंड तो फंड म्हणून घेवप तिकेट दिवप आनी मागीर कितें ते तुमची मस्ती कितें रावपा जाय हितू लाखांनी क्रोरांनी पयशे घेवन तुमची मस्ती कितें रावपा जाय तेमी ते धांवताय मागीर सो बाबा हांव कितें म्हणटा कोण तूं पार्टी लागून बदल करपाक सोदताय गोंया बदल करपाक सोदताय
तुमी चोयला कोण मंत्री आशिल्ले आमदार आशिल्ले गोंयचे पासत गांवचे पासत वाड्या पासत कितको झुजवले आं बरें बरें क्लीन मनशागेर मुखार सोरे कोणा फेस व्हॅल्यू आलो मनशा मुखार घेवन सोरे कोरया चेंज लेस ब्रिंग द चेंजीस लोकांक चेंजीस जाय पूण हे कितें कोताय दुसऱ्या केसां घालताय हे पासून हाडले आपल्यागे मेळयताय हे ऑपोजिशन हे भाशेन सरकार करून बसले सो आज लास्ट काबार करता आसतना एक मेसेज पावपाक जाय म्हाका गोंयचे पयलीं काँग्रेसाक हाल्यांकूच गुन्यांव कोनाकाय हांव तर हाल ओपनली भायर सरलो पार्टीकेन हाल म्हणाकाय मी की काँग्रेसाक वोट फोडूंक भायर सर म्हूण हांव तुका 1 म्हयन्या टायम दिता 1 म्हयन्या टायम दिता कित्याक आनी टायम ना तेगे तो तशी आय इलेक्शनाक म्हणजे नॉमिनेशन भरपाक 4-5 दिसाय म्हळ्यार तिकेट दिताय तो कॅन्डिडेट केदो कॅम्पेन करतलो आनी केदो तिकेट इलेक्शन झुजतलो हेंचे पयले तिकेट मागपाक झुजपा जाय हेंचे भितर झुजपा जाय आनी हेंका तिकेट मेळ म्हणटकच लोकांक पयले इलेक्टोरेट आहाय तेंचे पयले वचून झुजपा जाय मागीर हे दिसपास म्हणजे ब्रिथींगूय टायम दिनाय हे तिकेट दिवपाक 4-5 दीस आहाय म्हळ्यार नॉमिनेशन फायल करपाक हे तिकेट दिताय आनी आमी केदो मागीर झुजपा वचपाक लोकां बलेकू इलेक्शनां ओपोजिशना बलेकू सो त्या पासत एक मुगेलो लास्ट पॉयंट हो म्हाका पावपाचो काँग्रेसाक 1 म्हयनो दिता 1 म्हयन्या भितर तुमी डिसिजन घेय नाजाल्यार हांव भायर सरता ओपनली हाल म्हणाकाय मी की पार्टी घेवन भायर सरला ओट फोडूंक काँग्रेसाची हे म्हणाकाय हेंच इतले हेंच चलता हांव तुमकां आतां टायम दिता ना तुमी येय बसाय बाबा सॉर्ट आउट करुया कितको या त्या मुखार इलेक्शनाक तुका लास्ट टायम काँग्रेसीन टिकेट दिली ना तूं भायर हांव भायर सरलो पळय तुमी केन्ना पयलीं लास्ट टायम मिकी बाब तूं अजून काँग्रेसीन नांव सोडली काँग्रेस तर काँग्रेसीन ना पूण आतां आमकां तुमी म्हटलें बाबा आयज मिकी काँग्रेसाक हांव कित्याक उलयता दर इलेक्शनाक आमी ताका सपोर्ट करता येताय आमी पयलीं सपोर्ट मागिल्लो सपोर्ट केन्ना केलो उलयलो तूं हां हे करया बी म्हणून एलायन्स बी करया म्हणून उलयल्लो एलायन्स करपाक उलयलो ना हांव आजुनूय एलायन्स म्हणटा उलयना हांव एलायन्स नाका अरे काँग्रेस पार्टी नॅशनल पार्टी मरे बाबा हेचे पयलीं रूल केलो हांव आख्खो देश रूल केलो मरे तुगे डिमांड कितें तुका टिकेट दिवची न्हू हेच्यान बेस कितें डिमांड तिकेट दिवची न्हू तूं बाबा तुमी आतां मुखार सरपा जाय कितको तुमी आतां चेंजीस करपाक सोदताय सो कितको चेंजीस करपाचें तुमी भायर सर लोकां बली वचनाय तुमगे कांय ऑर्गनायजेशन ना हांव तुका आतां सांगता आतां तुमी सारकें तुमी आतां कॉन्स्टिट्यूट कोत्ता न्हू म्हाका आतां तुका सांगता हांवें कितली इलेक्शन केली मुगेली जिल्हा इलेक्शनाक एकोडे ऑर्गनायजेशना ह्या आमच्या मतदारसंघाक तूं बिलीव जातलो एकोडे हे फ्लॅग आहाय ते फ्लॅग पासून न्हय फ्लॅग पासून म्हाका फोटो आहा व्हिडिओ आहाय फ्लॅग पासून हांवें गुंतले मिटींगे लावपा बेतालबाती आनी ते फ्लॅग हाडले आनी कोल वालायले हांवें म्हज्या हातीन गुंतले सो म्हाका केसो हाज जातली हें करपाक गोंय दिसता गोंयकारांक दिसता बाबा बदल जावपा जाय चल करया बदल पूण हे भाशेन बदल जातले सो इट इज नॉट अबाउट मिकी आय एम टॉकिंग अबाउट गोवा कळ्ळें तुका तुमकां जायना मरे तुमकां जायना म्हाका सांग हांव मरे तुमकां जायना म्हणून हांव वयता भायर तुमकां आतां सांगलां बट दुसऱ्या बांदून दवरनाकाय मिकी ती शिस्त तेंगे तेचल्यो पण तू एवरी टायम कित्याक जावन घेता यूज हां तूं कित्याक यूज जावन घेता यूज जंय आमकांय दिसता बाबा बदल जावपा जाय ना कितको तुमकां सांग म्हाका आतां तुवें सांगिल्लें म्हाका कित्याक यूज जाता म्हण त्या पासून हांव तुका सांगत न्हू तुमच्या माध्यमांतल्यान पावयता हांव यूज जावपा ना देखून पावयत कित्याक बाबा म्हाका तुमी यूज कोनाका हे भाशेन आमकां यूज कोनाका चल करया एकट्या रावन तुमकां जायना मरे दुसऱ्या कोणाक मुखार काडया मरे करया म्हणून तुमी का सावसेता वायट दिसता ना तितलो कोटरी घेयना हांवें तुमी म्हाका तरी दिसतीपणा द वे इट इज गोईंग नाव म्हाका जाल्यार दिसतीपणा 2027 हे काँग्रेस कितें करपाक शकताय म्हण तूं रावपाचो म्हणजे तशेंच आज 10-15 येयले 3-4 केले धांवले आज ते धांवतले म्हणे आसले आतां काँग्रेस कितें आय ते पासून तूं मिक्स आहा म्हणटा तांकां बरें आय म्हणटा आज ते पासून बरें आहा म्हण लोकांनी चल न्हू थोडे गेले ते पार्टी ते वयता कोण वचपा आहलो ते बोलते गेले कोण बस मिस जाले कळ्ळें तुका न्हू सगळें खबर आहा ना न्हू तुमकां रावलो नाका हांव आम कित्याक रावलो ना तुमकां सांगता रे तुमी दिसता बाबा मिकीन खूंय वास केला कित्याक मुगे एडमिनिस्ट्रेशन खंयच्या वेळ जाला तुवें तर म्हाका तोंडारी सांगता बाबा तुवें सारकें नाक म्हण तुगे मन आसल्यार तूं रावपा न्ही ना मुगे मान न्हू त्या लोकांक तूं रावपाचो त्या लोकांक म्हाका रावपा जाय लोकांक सांगलें म्हणून हांव मस्त रावतलो काँग्रेस पार्टी जॉइन जावपाक सोदता तूं काँग्रेस पार्टी जॉइन जावपाक न्हू जॉइन जावपाक प्रश्न हांगा
बाबा फुडाराक कितको वचपाचें म्हाकाय ऑपॉर्च्युनिटी जाय म्हाकाय ऑफर आहाय म्हाकाय दिसता बाबा हांवें 10-15 कॉन्स्टिट्युन्सी एकल्यान म्हज्या मुखार सरपा जाता आमगे कॉन्ट्रिब्युशन आहा एंटायर गोवा आमी मुख्यमंत्री जाले म्हूण मडगांवचे आमी चोयल ना आमी मंत्री जाले आमदार जाले एंटायर गोंयांत चोयलो आमगे कॉन्ट्रिब्युशन आहा आमी हिंगसर तूं म्हाका सांग नॉर्था वचून हुंची मतदारसंघात मिटींग करची सांग म्हाका हांव करून दाखय तुका मुगे कॉन्ट्रिब्युशन आहा ओके तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.